शुक्रारा फातोडेर वास्को जाल्ल्या दोट्टी खून प्रकरणात वळखीच्याच लोकांचो हात आसूय असो दुबाव सुत्रां उलोवन दाखयतात. माय आनी सुनेचो खून जाल्ल्यान ह्या प्रकरणाची पुलिसांनी नेटान चवकशी चलयल्या, मात अजून मेरेन पुलिसांक कांयच सुगावो लागिल्लो ना. खुनाच्या सुवातेर पावपाक पुलिसांक 1 वर लागिल्ल्यान लोकांनी तिडक उक्तायली. शुक्रारा फातोडेर वास्को जाल्ल्या दोट्टी खून प्रकरणाचो नेटान तपास चालू आसा. शेनवारा सांज मेरेन पुलिसांच्या हाताक कांयच पुरावे मेळूंक नासले. खुनी घरान भितर कशे सरले ह्या प्रस्नाची जाप पुलिसांक मेळना. दार फोडिल्ल्याची कसलीच चिन्नां दिसूंक ना. ह्या खुना फाटल्यान खरो उद्देश कितें आसलो हेंय पुलिसांक कळूंक ना. माय आनी सुनेक मारपी चोरांनी धाकटे सुनेक कित्याक सोडली हें पुलिसांक कळना. उशा नायकाच्या दोनूय सुनां मदीं बरे संबंद आशिल्ले अशें तांचो शेजारी अभय पाटील म्हणटा. Both the daughter-in-laws of Usha Naik, they used to come, they used to wash their own vehicles simultaneously. That way, by looking at that aspect, it should be very nice. गॅसीची तपासणी करपाक आयिल्ल्या तरणाट्या विशीं अभय पाटीलान दुबाव उक्तायल्या. धाकली सून बाथरुमान आशिल्ल्यान तिणें ह्या तरणाट्याक पळोवंक नासले अशेंय अभय पाटील म्हणटा. 29 Jan 2015, around 4:35 o'clock approx. कितें दोन मनशां आयिल्ले फ्रॉम एंड दे वर सेइंग दैट दे आर कमिंग फ्रॉम गॅस एजन्सी टू चेक देयर सिलिंडर्स. ते आयले, ते भितर आयले, चेक केले, तांच्यांनी तांची बुकां दाखयली, तांचे कडेन कितें कनेक्शन आशिल्लें ते पण दाखयले. एंड दे हॅड गिवन वॉट एवर क्लॅरिफिकेशन जस्टिफिकेशन वॉज रिक्वायर्ड बाय द इट वॉज बीन प्रोवायडेड बाय देम. त्याच्यातली जी प्रतिमा तिने म्हणाले तिने त्यांचे चेहरा पाहू ना की बिकॉज शी वॉज ऑन टॉप इन द बाथरूम. खुनाची माहिती कळ्ळे उपरांत एका वरान खुनाचे सुवातेर पाविल्ले पुलीस खुनाचो तपास लायतले काय कितें हे विशीं बाबुराव नायक ह्या दुसऱ्या शेजाऱ्यान दुबाव उक्तायला. 10 to 4 she came to my house, one lady, injured lady, and at 4:11 I telephoned to 100. So they told me they are coming. Since half an hour we waited, there is no chance. So we went to the police station and complained. They say we have received the complaint. They say we are sending. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी दिशांत परब. 2012-13 अर्थीक वर्सा तेन्नाचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान पणजे खातीर 5 आश्वासनां दिल्लीं. तातूंत नेवगीनगर ते पणजे चौपदरी पूल पणजे बाजाराचे 3ऱ्या टप्प्यांतल्या कामाचो आस्पाव आशिल्लो. पूण 2.5 वर्सां जालीं तरी ही कामां सुरूच जाल्लीं ना म्हूण काँग्रेस उलयता. कदंबा बायपास रुंदीकरणाचें काम आनी मांडवीचेर 3ऱ्या पुलाचें काम केंद्र सरकार करपाचें आशिल्लो. राज्य सरकारान हें काम कित्याक हातांत घेतलें असो काँग्रेसीचो प्रस्न. आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान 2012-13 अर्थसंकल्पांत पणजे खातीर 5 आश्वासनां दिल्लीं. नेवगीनगर ते पणजे चौपदरी पूल, बेती ते पणजे फेरी मेरेन पूल, पणजे महापालिकेक 50 कोटी निधी, पणजे बाजाराचे 3ऱ्या टप्प्यांतलें काम, रायबंदर ते मानसवाडा मेरेन फुटब्रिज ही आश्वासनां पर्रीकार सरकारान 2012-13 दिल्लीं अशें काँग्रेस म्हणटा. 5 assurances of the 2012 budget are the basis of our 5 questions. These 5 questions go to the root of the infrastructure of Panjim. This was promised by the BJP and left unimplemented, undone. Therefore, the BJP has a lot to answer. We are not making any demands. Let us be very clear at it. We are pointing out the assurances which were made by the BJP to the people and left unimplemented, which has put the city in distress. पणजे कदंबा बायपास ते पोन्ने गोंय मेरेनच्या रस्त्याचे रुंदीकरणाचें काम तशेंच मांडवीचेर 3ऱ्या पुलाचें काम केंद्र सरकार करपाचें आसलें. राज्य सरकारान हें काम कित्याक हातांत घेतलें असो प्रस्न काँग्रेसीन केला. Now, if you could take 1,200 crores for a bridge which is not your responsibility, question is what is the purpose, what is the motive that this government wants to build it? The motive appears suspect. That entire road was already taken up for construction, tenders were issued, contractors were appointed, and yet the government of Goa does that work under the pretext that you need a 4-lane highway for the exposition. Again this issue arises. Responsibility is of the National Highway Authority of India, which gets money from the central kitty.
and the major portion of expenditure is through this BOT system, what is the hurry, what is the motive which drives this government to undertake a responsibility which is is not theirs? प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. मोगो पक्षान फुडले विधानसभा वेंचणुकेची तयारी चलयल्या. आयतारा सकाळी सांताक्रूज मतदारसंघात हजारभर कार्यकर्ते मोगोत गेले. शेनवारा सावड्डे आनी दिवचलचे सुमार 300 लोक मोगोत आयिल्ले. म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार दिवचलचो अपक्ष आमदार नरेश सावळी सांतिनेज मोगोचे कचेरींत आशिल्लो. अपक्षांक लागीं ओडून मोगोन फुडले विधानसभेची तयारी चलयल्या हें आतां स्पश्ट जालां. सावड्डे आनी दिवचले मोगोचे आमदार येतले म्हूण मोगोत आयिल्ल्या वांगड्यांनी उलोवन दाखयलां. 3 आमदार आशिल्ल्या मोगोन सावड्डे आनी दिवचलेत मोठ्या संख्येन वांगडी केले. उपरांत आयतारा सांताक्रूज मतदारसंघात शक्ती प्रदर्शन केलें. मेर्शेच्या सती देवळात जाल्ल्या कार्यावळीत सुमार 1000भर कार्यकर्ते मोगोत गेले. बीजेपी वांगडा 2017 मेरेन युती आसतली. ही युती फुडें उरची म्हूण मोगोक दिसता अशें सुदीन ढवळीकार म्हणटा. झेडपी खातीर युतीचो प्रस्ताव वेंचणुकांच्यो तारखो जाहीर जाल्या उपरांतच धाडटले म्हूण सुदिनान सांगलें. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी नवाज शेख. घेऊ एक विराम.